औशेर शिवोळे जराकडेन जावपी 8 विलांच्या बांदकाम प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयान गोय सरकार आणि रारा कन्स्ट्रक्शनाच्या धन्याक नोटीस धाडल्या। या प्रकरणात उच्च न्यायालयान प्रकल्पाक मान्यतायेक आव्हान दिले। या बांदकामा खातीर पिवपाच्या उदका स्त्रोत्रात धोको निर्माण जातलो असो दावो याचिकादारांनी केलो। सर्वोच्च न्यायालयान हाची दखल घेत संबंधिताक नोटीस जारी केल्या। या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 13 एप्रिलाक जातली। कलम 39(अ)(8) नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हाच्या बंगल्या मुखार आंदोलन वांटेकार जाल्ल्या आंदोलकांची पणजे पुलीस स्टेशनात सोमारा चौकशी जाली। ही चौकशी फक्त विरोधकांचो आवाज चेपपाचो यत्न केला, मात पुलिसांनी FIR प्रत अजूनय दिवंक नाशिल्ल्याचे नेमके खंयच्या कारणा खातीर तांची चौकशी जाता हे विशीं कसलीच कल्पना नाशिल्ल्याचे आंदोलकांनी सांगले। दोनापावला मंत्री विश्वजीत राणेच्या बंगल्या भायर मोर्चा वेल्ल्या आंदोलकांचो उसगांवच्या थळाव्यांनी खर निषेध केला। कलम 39(अ) रद्द करपाची मागणी करपी ह्या आंदोलना फाटल्यान काय राजकीय हेतू आसा असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला। सोमारा उसगांवच्या थळाव्यांनी एकठांय येवन मंत्री राणेच्या फावरान आपली भूमिका स्पश्ट केली। उदरगतीच्या कामाक आडमेळी हाडपी अशा आंदोलनाक उसगांवकार तेंको दिवचे नात, पूण मंत्री राणे हांणी घेतिल्ल्या निर्णयाक लागून वाठाराच्या उदरगतीक उर्बा मेळ्ळ्या अशें थळाव्यांनी लोकांनी सांगले। देखून कसलोच दबाव आसलो तरी आमी तांचे फाटल्यान खंबीरपणान उबे रावतले अशें उसगांवकारांनी सांगले। कदंबा बस ड्रायव्हराच्या उणावाक लागून EV बशी बंद आसात अशी माहिती सुत्रांकडल्यान गोमंतक टीव्हीक मेळिल्ली। या गजालीची पुष्टी करपा खातीर गोंय कदंबा महामंडळाचे व्यवस्थापक संचालक रोहन कासकार हाका संपर्क केलो। आदी EV बशीचे ड्रायव्हर OT करताले तेन्ना कामकाज सुरळीत चलताले। आता तांकां OT करपाक ड्रायव्हरांनी बंद केल्ल्यान तशेंच ड्रायव्हराची कोर्टात पगार वाडीची केस सुरू आशिल्ल्यान बशी बंद दवरच्यो पडटा अशी माहिती कासकरान दिली। आम आदमी पक्षाच्यो ज्येष्ठ फुडारी आरतीशी मार्लेना हेणी आपली भेट घेवन आपल्या वांगडा सविस्तर चर्चा जाल्या, मात हे आजून ह्या विशीं कसलोच निर्णय घेवंक नाशिल्ल्याची माहिती आदलो मंत्री चर्चील आलेमांव हांणी दिली।
पाटो पणजेच्या पासपोर्ट भवन इमारतीक बॉम्बान उडोवपाची धमकी ईमेला वरवीं एका अनवळखी मनशान दिली. धमकेची ईमेल आयले उपरांत थळाव्याल्या कर्मचाऱ्यांची पुलिशेक आनी बॉम्ब स्क्वॉडाक कळीत केले. इमारतीत आशिल्ल्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांक भायर काडले. उपरांत पुलीस तशेंच बॉम्ब स्क्वॉड पथकान पासपोर्ट भवनात वचून पुराय इमारतीची तपासणी केली, पूण तांकां थंय कांयच सापडलें ना. देखून असल्या फटवणुकीची धमक्या विशीं भिवपाची गरज आनी काळाची कसलीच काळजी करपाची गरज ना अशें बॉम्ब स्क्वॉडाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगले. मजगतीं दिल्लीच्या 3 स्कुलांनी लेगीत बॉम्ब आशिल्ल्याचे ईमेल आयिल्ली. मुळगांवां परत एक फावट मायनिंग प्रश्न पेटून थळावे लोक आतां आक्रमक जाल्यात. मायनिंग प्रश्नावेल्यान आयतारा सांजे चालू आशिल्ली बसका अर्द्यार सोडून तिडकिल्ल्या मुळगांवच्या लोकांनी गांवांत चलपी मायनिंगेचेर धडक मारली. आमचे मुखेल प्रश्न सुटावे जायनात, तो मेरेन मायनिंग सुरू करपाक दिवचे नात, अशी शिटकावणी ह्या लोकांनी दिली. धार्मिक विधी करून दुयेंस बरे करपाचे हायस दाखोवन पेडण्या वाठारांतल्या एका फामिलीची फटवणूक करून सुमार 3 लाख रुपयाचे मंगळसूत्र चोरिल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुबावितान चलयेचेर धार्मिक विधी केल्यार दुयेंस बरें जातलें, मात हे वेळार मंगळसूत्र एका डब्यान दवरपाक सांगलें. 21 दीस डबो उक्तो करचो न्हय, नाजाल्यार ह्या विधीचो असर जावचो ना अशें दुबावितान सांगलें. दीस पुराय जाले उपरांत डबी उगडली तेन्ना मंगळसूत्र ना ते पळोवन फटवणूक जाल्ल्याचे फामिलीक कळ्ळें. उपरांत पुलिसांनी ह्या प्रकरणाक महाराष्ट्रांतल्या दुबावीत संतोष मालकाराक अटक केला. रावणफोंड वाठारात पुलाचे काम सुरू आसतना मुखेल उदकाची पायपलायन फुटपाची घडणूक घडली. पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक इबाड जालें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पायपलायन फुटल्या उपरांत बरोच वेळ उदक रस्त्यार व्हांवतालें, मात घडणूक थळार एकूय संबंदीत अधिकारी वा कर्मचारी नाशिल्ल्यान नागरिकांनी तिडक उक्तायली. देखून संबंदितान ह्या प्रकरणात लक्ष दिवन ही उदका पायपलायन बेगोबेग दुरुस्त करून दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. गोंय राज्यांत सोमारात 2 अपघात जाले. पर्रा आसागांव रस्त्यार फॉर्च्युनर आनी एक्टिवा स्कूटरी मदीं अपघात जालो. फॉर्च्युनर चलोवप्यान एक्टिवा चलोवप्याक धपको दिल्ल्यान चालक आनी फाटल्यान बशिल्लो जखमी जाला. स्कूटर चलोवपी चुकीचे दिकेन वतालो देखून अपघात घडलो. जाल्यार दुसरो अपघात पेटके धारबांदोडा वाठारांत 2 गाडयांची समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान अपघात जालो. सुदैवान कोणाकूच दुखापत जावंक ना. पुलिसांनी अपघाताचो पंचनामोय केलो.
अमेरिकेतल्या 37 वर्सां पिरायेच्या घोड्यान संवसारांतलो सगळ्यांत जाणटो जिवो घडो जावन इतिहास घडोवन हाडला. तिची पिराय भलायकेचे पशु वैजकी तपासणे उपरांत अधिकृतपणान ह्या रिकॉर्डाची पुष्टी जाली. पिराय व्हड आसून लेगीत ही घोडी सक्रीय उरता आनी खास जतनाय घेतली म्हूण बरी उरली. ती इतली वर्सां जगली कारण योग्य पोशण, नेमान वैजकी मदत आनी ताणमुक्त वातावरण अशें तज्ञ म्हणटात. ह्या यशाचेर जनावर मोगींचे आनी गड्यांच्या तज्ञांचे संवसारीक मळार सगळ्यांचें लक्ष ओडून घेवपा सारकें आसलें. मुंबईचो एक धक्कोदायक प्रसंग सामकार आयलो. 3 तरणाट्या चल्यांनी आपल्या 14 वर्सां पिरायेच्या इश्टाक मारून ताची कूड तळ्यांत उडयली. उडयले उपरांत असो दावो केलो की हो एक अपघात आशिल्लो अशें पुलिसांनी सांगलें. बेपत्ता जाल्ल्याची कागाळ केल्या उपरांत बळीची कूड मेळ्ळी. 3 आरोपी अल्पवयीन आसून तांकां बाळ निरीक्षण घरांत धाडल्यात. खुनाची केस नोंद जाल्या आनी फुडलो तपास सुरू आसा. कालच्या मॅचीत भारतान न्यूझीलंडाच्या पंगडाचेर प्रभावी खेळ दाखोवन 5 विकेटांनी जैत मेळयले. खेळाचेर वर्चस्व गाजोवपा खातीर भारताच्या पंगडान बॅट आनी बॉल ह्या दोनूय प्रकारांनी बळिश्ट कामगिरी केली. ह्या जैताक लागून भारतान आपली सुवात घटमूट केली आनी पंगडाचें बळ वाडयलें. देशभरांतल्या फॅन्सां खातीर टीम इंडिया खातीर दर्जो कायम उरलो. बरी भलायकी उरतली जाल्यार ह्यो 2 खुबश्यो गोश्टी करपाची गरज आसता. त्या भितर सपनां वापरप, फोनार उलयतना चलप, दिसाक 10,000 पावलां मारपाचो हेतू दवरप अशा ल्हान दिसपट्ट्या संवयनी फीट रावप सादें आसूं येता. बॅलन्स्ड फिटनेस नित्य नेमात हार्टाची भलायकी, स्नायूंची ताक आनी सहनशक्ती, लवचीकपण आनी निरोगी कुडीचें वजन हाचो आस्पाव आसपाक जाय अशें तज्ञ म्हणटात. नवी दिल्लीच्या टिकरी नेताजी सुभाष विहार वाठारांतल्या एका गोदामात आयज सोमारा सकाळी व्हड उजो लागलो. दिल्ली उजो पालोवपी दळाच्या म्हणण्या प्रमाण सकाळी तांकां फोन आयलो आनी वखारात ज्वाला फुटपाची म्हायती मेळ्ळी. त्या उपरांत रोखडेंच उजो पालोवपी दळाचे युनिट घडणुकेच्या सुवातेर धाडले. आतां मेरेन 15 उजो पालोवपी दळाच्या नुविदांचेर उजो आडोवपा खातीर कारवाय सुरू केल्यात. पावड्यार कसलेच लुकसाण वा जखमी जाल्ल्याची म्हायती मेळूंक ना. उज्याचे कारण अजून अधिकाऱ्यांची पुष्टी करूंक ना आनी तपास चालू आसा.
परत तेच परतून गरम केल्ले रांदपाचें तेल वापरल्यार कॅन्सराचो धोको खूब वाडूंक शकता अशी शिटकावणी एम्सांतल्या प्रशिक्षीत तंत्रिका शास्त्रज्ञान दिल्या. तेल परतून वापरल्यार विखारी रसायनां आनी मुक्त कण भायर सरतात आनी ताका लागून कुडीच्या पेशीचें लुकसाण जाता अशें तज्ञ म्हणटात. हाका लागून काळजाचें दुयेंस आनी मेंदवाक संबंदीत विकाराची शक्यता वाडूंक शकता. सुरक्षीत रांदपा खातीर परत वापरिल्लें तेल टाळून ताज्या तेलाचेर वचपाचो सल्लो दोतोर दितात. ओडिशा हांगा जाल्ल्या दुखद रस्तो अपघातान एका मनशाचो जीव गेलो जाल्यार हेर 4 जाणांचेर उपचार चालू आसात. मयूरभंज जिल्ल्यांत हाच्या पयलीं सुद्धा ही घडणूक घडली. खबरां प्रमाण करंजिया पुलीस स्टेशनाच्या अधिकाऱ्या क्षेत्राखाला राष्ट्रीय महामार्ग 2020 च्या देगेर ड्रायव्हराचें नियंत्रण सुटून गेल्ल्यान गाडयेंतल्या एका मनशाक थंयच मरण आयिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा. हेर 4 जाणांक गंभीर जखमी जाल्ल्यान तांकां रोखडेंच लागसरच्या वैजकी सुविधेंत उपचारा खातीर व्हेले. दिल्ली विमानतळार आज 100 परस चड विमान सेवा रद्द जाल्यात. मध्य उद्देश संकश्टाक लागून रद्द करपाचें घडलें. हवाई क्षेत्रांतल्या समस्यांक लागून जायत्या आंतरराष्ट्रीय विमानांचेर परिणाम जालो. विमानतळार प्रवाशांक कळाव आनी त्रास सोंसचे पडले. प्रवाशांनी घरांतल्यान भायर सरचे पयलीं विमानांची स्थिती तपासपाचो सल्लो अधिकाऱ्यांनी दिला. भारत आणि कॅनडान आपली भागीदारी घटमूट करपा खातीर व्हड पावल उबारला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि कॅनडाचो प्रधानमंत्री मार्क कार्नी हाच्या हजेरेंत 3 म्हत्वाचे MOU जाले. गंभीर खनिजां, नवीकरणीय उर्जा आनी संस्कृतीक आनी शैक्षणिक आदान प्रदान हाचेर भर दितले. तशेंच युरेनियम पुरवण कराचेर, आर्थीक आनी संरक्षण सहकार्याचेर चर्चा केली. हाका लागून भारत कॅनडा संबंधात एक नवो अध्याय थारता. गोयचे खेळा मंत्री डॉ. रमेश तवडकार या वाठारांतल्या आकांक्षी क्रिकेट खेळगड्यांक चड बरी सर्वाची सुवात मेळोवपाचो ही सुविधा आसा अशें म्हणलां. तळागळ्यांतल्या खेळांक बळगें दिवपा खातीर गोंयच्या खेळा प्राधिकरणाच्या चालू यत्नाचो हो एक भाग. सामुदाय पातळेचेर खेळा उदरगती खातीर एक सकारात्मक पावल म्हूण खेळगडे आनी थंयच्या रहिवाशांनी ह्या कृतीक येवकार दिलो.
दिल्लीतल्या खुबशा शाळांक बॉम्बस्फोटाची धमकी मेळिल्ली आनी ताका लागून सुरक्षा उपाय वाडिल्ले. विद्यार्थी आनी कर्मचाऱ्यांची सुरक्षीतताय सुनिश्चित करपा खातीर पुलीस आनी सुरक्षा दळ हाजीर आसात. कसलीच घडणूक घडची न्हय म्हूण गरजेच्यो सगळ्यो पावलां उबारतले अशें अधिकाऱ्यांची पुष्टी केला. शाळांच्या आवारात देखरेख आनी तपास चालू आसात. उज्जैनात नामनेच्या महाकालेश्वर देवळात भस्म आरती जाली. या आरतेत व्हड प्रमाणात भक्त लोक आकर्षित जाल्ले दिश्टी पडले. आध्यात्मिक महत्वा खातीर नामना मेळिल्लो हो विधी पारंपारीक उमेदीन आनी भक्तीन करतात. लागसरच्या वाठारांतल्या आनी पयसुल्ल्या सुवातींनी भक्तांनी वांटो घेवन आशिर्वाद मागपाक खुबशे लोक जमिल्ले दिसले. देवळाच्या अधिकाऱ्यांनी गर्देची सुरक्षीतताय आनी सोयी खातीर सुटसुटीत वेवस्था सुनिश्चित केल्ली. सगळ्यांनी देव महाकालेश्वर देवळात आशीर्वाद घेतलो. गोंयच्या मयम शारांत थळाव्या वाठारांत मगर पळोवपाक मेळिल्ल्यान तांकां सुरक्षीतपणान सोडिलो. वन्यजीव अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग हस्तक्षेप करून सरपटपी पाण्याक धरून सुरक्षीत रावपाच्या सुवातेर व्हेलो. कारवाय करतना थंयच्या रहिवाशांनी सुरक्षीत अंतराचेर दवरले. या बचावांत या वाठारांत मनीस, रानवटी, जनावरांची सुरक्षीतताय सुनिश्चित करपा खातीर चालू आशिल्ल्या यत्नांचेर भर दिलो. मुळगांवां परत एक फावट मायनिंग प्रश्न पेटून थळावे लोक आतां आक्रमक जाल्यात. मायनिंग प्रश्नावयल्यान आयतारा सांजे चालू आशिल्ली बसका अर्द्यार सोडून तिडकिल्ल्या मुळगांवच्या लोकांनी गांवांत चलपी मायनिंगेचेर धडक मारली. आमचे मुखेल प्रश्न सुटावे जायनात, तो मेरेन मायनिंग सुरू करपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी ह्या लोकांनी दिल्या. रेल्वे गेटीचेर उड्डाणपूल वा अंडरपास करचो म्हूण वेळसाव समितीन आमदार आतोनाची घेतली भेट. हे विशीं रेल्वे प्रशासनान संबंधिता कडेन करतले उलोवन आमदार आतोनान आश्वासन दिलें. ही वेळसाव समिती फक्त लोकांच्या भलायके खातीर आनी लोकांचे प्रश्न सोडोवपा खातीर केल्ल्याचें मुखार आयलें.